माझे नाव मनोज पालकर, डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत सिरिगांव पाली। पहिली तर हांव तुमच्या माध्यमांतून आमचे विलेज पंचायतीचे धन्यवाद करता। आमचे सरपंच बाय सुवर्णा कुंकलीकर, आमचे सेक्रेटरी लॅन्सी डायस, आमचे पंच मेंबर जितेंद्र मंगेशकर, भरत शिरोडकर, जॉयलन अफोन्सो, नूतन, तेजा ह्यांच्या हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता। कित्याक 1 तारखेर आमच्या ह्या गावात म्हणजे सगळ्यात कडे तसो पावस पडलेलो आसा, पण आमच्या गावात एक भरपूर वादळी वाऱ्यात एक रेजिडेंट जे आसा माया शिरोडकर, हाऊस नंबर 900 ह्याचे घर कॉलेप्स जाले। म्हणजे त्याचे घराची फ्रंट वॉल कॉलेप्स जाली। सो ताका काय आधार नाशिल्लो म्हणून आम्ही सगळ्यांकडे अपील केली की तुम्ही कितें तरी ताका मदत करची, आणि आमच्या सगळ्या विलेज पंचायत एकठांय येवन आम्ही तांकां आमचे डिझास्टर रिलीफ असिस्टंट म्हणून अशें आमी आमच्या गांवा खातीर एक प्रोग्राम निर्माण केलो, आणि त्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतून आमी सगळ्यांक रिलीफ जे कोण अशें एफेक्ट जाता तांकां आमी अशी रिलीफ दिवचे, फायनान्शियल असिस्टन्स म्हणा नाजाल्यार कशा प्रकारे तांकां मदत जाता ती आमी तांकां दिवची अशें ठरयलें। आणि हेका म्हाका सगळ्यांनी तेंको दिलो, आणि आमच्या सरपंचान बरो निर्णय घेतलो आमच्या सेक्रेटरीच्या गायडन्सा खाली। तशेंच हांव आमच्या थालाटीचे धन्यवाद करता, कारण जी गव्हर्मेंटाची डिझास्टर स्कीम चालू आसा, डिझास्टर रिलीफ फंड म्हणून, त्यांच्यानी आमकां मदत केली ती त्या व्यक्तीक स्कीम दिवपाक। सो ह्या माध्यमांतून तुम्ही पळोवंक शकता की अशें तर आमी केले जाल्यार खुबशे जाणांक मदत मेळटली। आणि हांव आमच्या गांवच्या लोकांपर्यंत ही मेसेज पावोवंक सोदता की तुम्ही अशें चिंतनाका की तुमच्या बरोबर पंचायत ना, आमी तुमच्या बरोबर सदांच आसा। तुमकां केन्नाय कितें नीड आसा, कितें कसली गरज आसा जाल्यार आमी तुमच्या बरोबर आसतले, हेंच हांव ह्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता। धन्यवाद।